पवित्र कुसाचे गुरुवे निवार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सोत मानता देवा सोरपुदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पितमीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरबी सांबाळलो आकवार मुरे ताई सोलमलो पस पलाल ताणें करून सुसले ताका कुसात सोडलो तो मेलान ताका निकी पिलो तो मेला मोदें देवलो तिसरे दिसा मलेलांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय द्वितां जुंय आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पाप सायब फ्रांसीस तेसाची खूब तोखणाय करून अशें म्हणटा, तेस म्हणल्यार म्हज्या काळजाचें मागणें. कोण तेस कोत्ता तो जेजूचें मरण आनी जिवणपण नियाळून आपलें आख्खें जिवीत ताचे बरोबर एक कोत्ता. दुसऱ्या उतरांनी ह्या सादें मागणें देवान आपल्या मोगान आमचे पासत कितें केलां आनी कशी आमची सोडवून जाल्या हाची कोता. तो आयच्या दिसा हो विशय घेवन देवाचे बागेंत आंकवार मारया फॉल विस्वाशीपणाचें. तिचे देखीन आमच्या जिवितांत विस्वाशीपणाची फळां उत्पन्न करूंक शिकुया. आयच्या दिसा नियाळी अर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त आपले पदवेन तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवन जालो. मारिया आपल्या घोराब्याक आलकोळी मोदेम लेगून विस्वाशी रावली आनी ताची मोगान सेवा चाकरी केली. तिची देख घेवन आमच्या घोराब्यांनी असलेंच विस्वाशीपण आनी सेवा चाकरी आसची म्हूण मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवंक, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पटोक रायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाकाय वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो आपूच येसू. भगवान मुरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी येता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ मोजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार वर ओदीक करून गोजवांता. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातोस
40 दिसांनी परजरीत जावन स्वर्गात चडलो. मारियान विस्वाशी आवय कशी आपली जबाबदारी ओळखून बापाक मानता ते प्रमाणे आवयपणाचो कायदो पाळलो. आमच्या आवयांनी तिचीच देख समाजान घेवन आनी गोराब्यान विस्वाशीपणान जिवीत जिवंक तांकां मजत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान दिमरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचे थायसा उस्त्र्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसु. भाग्यान मरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमो जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या अजातली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदीक करून गोजो आणटा. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोस पायटयलो पवित्र आत्म्याक सानाकाड मुलेले सुवातेर जुयांकवार मोरे आनी आपोस आसले. मारिया जेजूच्या आपोसला बरोबर सिनाकाल मागणें करून विस्वासान पवित्र आत्म्यांक आशोवन रावता आनी पवित्र सोबेची आवय कशी गोवाय दिता. आमी तिची देख घेवन पवित्र आत्म्या उद्देशी पवित्र सोबेचे विस्वाशी वांगडी कशें जिवंक आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बिलेले सर्वेस पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. भाग्यान बरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलेले सर्वेस पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. भाग्यान बरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलेले सर्वेस पो तुजे तायसा उस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. भाग्यान बरे देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलेले सर्वेस पो तुजे तायसा
उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदय तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां जातली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार वदीक करून गोजवंता. चवथो मिस्तेर समजेच्या मना उपरांत आकवार मरे साबार वर्सांनी कुडी आत्म्याची स्वर्गार वेली. मारिया नोवी इवा देवाक सदां विस्वाशी आनी कुरपेन रावली. पातकांचेर आनी स्वताचेर जोयत वता देखून तिका देवान कुडी आत्म्याची स्वर्गार वता. तिची विस्वाशी भुरगीं कशी पातकाचेर आनी स्वताचेर जोयत व्हरूंक आमी मजत मागुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंबलेले सर्वेस्पो तुजे तायसा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सदैव तुजो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपे मिळेले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्या मरे तू सदैव आणि सदैवचा पूजेचो भाग्यान मरे देवाचे माये आम्हा बापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. अमो जेजू बोगोस नियर आमकां आमकोणाच्या वजातली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार वदीक करून गोजवंता. पांचवो मिस्तेर आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आणि केली तिका स्वर्गार आणि संवसाराची राणी. मारयेच्या विस्वाशीपण ओळखून घेवन पवित्रित्वेन तिका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. आमचे पवित्र सोबेची गोरेब्यांची आनी जण एकल्यांची आवय ती म्हणटोस तिच्या आदारान आनी देखीन आमचें जिवीत बरे शेगुणांनी पोरमोलीत करूंक विस्वासांत वावरूंक ह्या कोणांतल्यान मजत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्पटो गिरायचो आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस आणि आमकां ताणें पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम लेले सर्वेस पो तुझे तायसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो आपूं जेजू. माग्यान मरे देवाचे माये आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमो जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या अजातली सगल्या आत्म्या स्वर्गार वर अदीक करून गोजवंता. नमा राणे काकुदीचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी बोदेची हेची बालका तुका आला मात्ता. ह्या दुकाच्या कोणा सुस्कार सरून रुदोन करून माय तुका प्रार्थाव. आमचे दर्शनाची तुजी काकुची नदर घाल तू कोंदवाले दुलो आंकवार मोरेक ह्या पदेसा उपरांत जो पुजीचो आमकां दाखय. बागेन देवाच माय आमचे खातीर माग जिजू बेसला ती आमकां फाव सावच्याक.
आमचे मोदें येतोल्या यानिकाक येवकार दिवंक आमी गीत गावया देवा मुखार उबो रावच्याक अंक 8 पान 5 देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदें फावो कोना फावो नासतना भुक्या मोगाक देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना भुक्या मोगाक देवान आमकां एकठांय केल्या बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो मनीस जागृत आसता तो आपल्याक दिल्ली जबाबदारी विस्वाशीपणान करता. मोगाच्या भयणी भावानो आंकवार मारिया फॉल विस्वाशीपणाचे देवाचे बागेंत ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाल करता. मारयेन जागृतायेन जो होयकार देवाक दिल्लो शेवट पासून विस्वाशीपणान शार्ती पावयलो. मारये मायची देख घेवन आमी तिच्या भुरग्यांनी आमच्या दिसा दिसपोट्या कार्यांक विस्वाशी रावूंक ह्या बलिदानांत पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागून घेवया. आणि जायते पावटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी विस्वाशीपणान जिवंक चुकल्या देखून खालदिकायेन त्याच देवाचे बोगसणे हे वेळार आमी मागुया. आणि सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या सगळ्या चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia Jesu Christa, Baba Chai Blasputa, Somia Deva, Deva Chishilgi, Tu Sansara Chipatata,
प्रार्थुया. आजचे बलिदान देवाक दिन वाचून बेडयता रिचा आनी रेशा फेर्नांडीस तांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आजचे मानावळ सांबाळटली आमची क्रिस्माची भुरगीं डॉमिनिक, जोएल डी, साविया, लुसिया, एलिस्टन, सरिल्डा आनी स्विझर तांचे खातीर आमी मागता. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालूंक आनी किरीत कृपेन आनी देण्यांनी तांकां भरूंक ह्या भेटेंत आमी मागता. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपसोदात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बोल्लो. तूं म्हजेवोन गोड देखून तुवें म्हजेर जोयत वेलें. हांव दीसभर केडण्याचो माल जालां. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितले फावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटण. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हळ्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना, ताचें नांव हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दमावून दमावून म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूज पदवी आनी महिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओट तुजी तोखणाय करतलें निरोंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोट बोर जेवलोले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूंच उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलेलें आसा. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पातकांचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. भाग्योन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें.
पवित आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच तांकां समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुतवता ती भेटोवनी हीच. ह्या संवसाराची चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालें ताका मान तशें तुमचे जिविताची चालूय बदल दी. तेन्ना देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवोन देव आमचो, तुजें मन उजवाडावन दी. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवाचो उगडापो तुमकां जावं. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. तेन्ना तावन जेजून शिसांक अशें स्पोट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्यांक वेतलो, जाणट्यांच्या, परोम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलो जाय तें सोंसतलो. मागीर ते आपणाक जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरोन पेद्रून असो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना फाटीं सरून वच. म्हजे फाटीर आडकुडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची येवजण न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वो आपल्या जिवाचे बोलदेक मनशान कितें दिवंक जायत. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्यान ताच्या कोरन्या पोरमोणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज भाग्यवंत आंकवार मारेची मोंद साबिनेची नोवेना आमी सुरू करता. आनी आयज अखेरीत विशय आमी घेतला. भाग्यवंत आंकवार मारियाद अचवाय फोल विस्वाशीपणाची. भावण्यांनो, हेनरी फोर्ड हो एक फामाद मनीस. जाणें फोर्ड ही काज ताणें भाशेन घेवन हाडल्यान आनी तो संवसारांत एके भाशेन जायतो फांकीवंत जालो. त्या दिसाकूय आपला तो लग्नाची भांगराचो उत्सव समारंभ जालो.
आनी ताच्या उत्सवीक समारंभान जो मुख्य यजमान आसलो ताणेंकूय ताचे लागीं असो प्रश्न विचारलो, what is the secret of your married life, happy married life? तुझ्या या 50 वर्साच्या लग्नीक जिविताचे हे खुशाल बरी जिविताचो तुजो सिक्रेट कितें? आनी तेन्ना हेनरी फोर्ड आनीकूय आपल्या ह्याच वादनांत म्हणजे ज्या एके भाशेन बिझनेसान वावरान तो आसा ताकाच सर करून वो ताचेच उतरांत घालून ह्या आपल्या संबंदी विशींकूय ताणें सांगलें आनी ताणें म्हणलें, I have been faithful to one model. हांव एकाच मॉडेलाक हांव विस्वाशी रावलो म्हणजे लग्नीक जिवितान हांव म्हजे आनी सगळे विस्वाशीपणान जियेलो. बरी बाबानो, विस्वाशीपण म्हणजे कितें काय? साद्या उतरांनी आमी सजमूंक तर प्रयत्न करीत जाल्यार आमच्यानी म्हणून येता दिल्ल्या उतराक उबासवणेक आमी टिकून रावप. आनीक कितें आमी भाशेन पळयता देवाच्या उतरांत आमी ते सुर्या बारोकाच्या पुस्तकान पयल्या 20 वरान आमकां मेळटा. सर्वेस्पराक जाणें म्हणटा त्या देवान आमकां भायर काडली. ही पोस्ट म्हणटा ह्या देवा सवे आमी विस्वाशी रावंक ना. ह्या देवाचो उलो आमी आयकूंक ना. ताचो ताळो आमी बेऱ्या कानार घेतलो. ओके, आपल्या देवा सवे हें अविस्वाशीपण दाखयता. जाल्यार दानियल प्रवादी 9व्या वरान देवळेंत हे विनंतीचे मागणे उगारता ते आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तुवें तो कितें म्हणटा काय? सर्वेस्परा तूं बोव वरतो, बिराकोल देवी कोराक तूं सदांच विस्वाशी आनी तुजो मोग करतल्यांक आनी तुज्यो आज्ञा पाळटल्यांक तूं विस्वाशी मोग दाखयताय. बरी बाबनो, देवाच्या वरांतल्यान बरेपण देवाचो विस्वाशी मोग के भाशेन उगडाप केल्लो आमकां दाखयता. आयच्या वाचपान आमी दसुरया. आयच्या वाचपांनी पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवादी हाचे आमी उतरां आयकल्यान आनी ह्या वाचपान जोरी एके भाशेन आपल्या काळजाचो उद्गार तो उद्गारता. जोरी दिसता जें कितें केलां तें सगळें निर्फळी कशें ह्या खातीर एके भाशेन तो ह्या पोरशे मुखार लोकां मुखार सगळें पडलेलो कसो दिसता. पूण ह्या उद्गारांतल्यान एक आमकां सिद्ध जाता आनी तें म्हणल्यार जें कार्य देवान ताका दिल्लें, जो वावर एके भाशेन हे पोरशे मुखार ताका करूंक भासायल्लो, ज्या कार्या खातीर एके भाशेन देवाचो थाळो जावन हे पोरशेक संदेश दिवंक देवान ताका पटयल्लो, हें कार्य ताणें विस्वाशीपणान पाळ्ळें. म्हणजे देवा सवे आपल्या कार्या सवे तो विस्वाशी रावता. दुसऱ्या वाचपान आमकां एके भाशेन बागेन पाऊल उदगासकर म्हणटा आमी देवाची कशी करूंक आमी आयती जावंक जाय. आमी एके भाशेन आमचेच समर्पण देवाक करून आमचेच समर्पण देवाक दिवन देवाक मानता तें करूंक देवा सवे एके भाशेन विस्वाशीपणान आमचें जिवीत बरेपण जिवंक आमकां एके भाशेन उलोवप. जाल्यार शिव वर्तमानांत आमी आयकलां शिव वर्तमानांत जेजू आपले मिस्सां उगडापी करता. मनशाचे नदरेन एके भाशेन जरी एक राजा कसो ते पळोवंक सोदताले जाल्यार जेजू आपल्या देवाचे कुशे प्रमाणे जे मिस्सां आपणाक दिल्लें आसा हें विस्वाशीपणान आपणें पाळूंक जाय हें तो तांकां उगडापी करता. आनी हेच मिस्सां विस्वाशीपणान पाळूंक जरी कोश्ट संकोच हे वाटेन आसा तरी जेजू जेरुजाल्याची वाट धरता. भयणी बाबनो, आमच्या आयज आमी मारयेक आमच्या नबडो घेता. आज मारयेक फुडें घालून एके भाशेन आमी ह्या विशयाचेर लक्ष घालता. आनी मारिया आमकां कितें शिकयता काय? मारिया विस्वाशी देवा सवे.
मारयेचे विश्वासीपण देवा सोबे आमी पळयत हांव आनी हेच खातीर जेन्ना आमी जावं जेन्ना बोडवो मारयेक घेवन सांगता तुका देवान विचून काडल्या तुका देवान विचून काडल्या ह्या आपल्या पुताची आवय जावंक मारिया जोरी तें सजमना मारयेक जोरी तें गिन्यानाच्या उजवाडान एके भाशेन ताजे आटावंक जायना तरी मारिया म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे आनी बाबनो देवा सोबे विश्वासी रावन देवाची उतर एके भाशेन घेवन ह्या देवा सांगलेलें कार्य एके भाशेन फुडें सोदता दुसरे स्वादेर मारियाचें विश्वासीपण तिचे फामिली सोबे पयलीं बाबनो मारयेक एके भाशेन देवान ह्या कार्या खातीर वेंचून काडली जाल्यार देवाच्या पुताची आवय जावंक तिका वेंचून काडली तातूंतल्यान जोरी आंकवारपणार ती गोरबेस जाली एके भाशेन उलाचें आसलें पूण मारिया ह्या देवाचे वचून परमणे तें उडकून घेता जें घडलां तें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तें घडलां मारयेक एके भाशेन जुजे सोबे लग्नाचें उतर जाल्लें ह्याच हाचे सोबे एके भाशेन हें कुटुंब बांदूंक देवान आपणाक वेंचून काडला हें मारिया उडकून घेता आनी जुजे सांगता एके भाशेन जेजू मारिया आनी जुजे हें कुटुंब नाजारेचें राजपणान व्हांवंक आनी जिवंक मारिया बाबुता आपल्या ल्हानविकायेन आनी आपल्या जबाबदाऱ्यो ल्हान ल्हान जबाबदाऱ्यो विस्वासीपणान पाळून मारिया भाशेन आपल्या कुटुंबा सोबे विस्वासीपण जियेता तिसरे स्वादेर आमी पळयता मारयेचें विस्वासीपण तिच्या कार्यांत पण बाबनो जें कार्य देवान आपणाक दिलां तें कार्य एके भाशेन सफळ करूंक मारिया एके भाशेन वावुरता दर घडयेक आपूण आपल्या पुताचें सांगता ह्या सोडवणेच्या वावरान सहभागिली जावन ती वावुरता सुरवातेक ते जेजू कुस्सार मरोपर्यान सगळ्या तऱ्यांत मारिया सांगात दिता आनी भाशेन मारिया आपलें कार्य विस्वासीपणान ती पाळटा बरी बाबनो आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन विस्वासी जावंक आनी ह्या देवा सोबे हे विस्वासी संबंधान जिवंक आमचे कार्य जिवितान विस्वासीपणी पाळूंक मारिया आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी आमी पळयता जंय लग्ना बसऱ्यांत जेन्ना उदकाचो सोरो केली पयली मिलाग्र जेजून केली तुवें शिसांक सांगतना शिसांक म्हणटना ही आज्ञा जेजू मारिया आमकांय जण एकल्याक दिता आनी कितें म्हणटा काय म्हणटा तो सांगता तितलें तुमी करात पण बाबूनो तो सांगता तितलेंय तुमी करात म्हणजे आमच्या जिवितान आमी आमकांच फाट करून आमच्या जिवितान आमी देवाचे कुशीक पयलो वयलो जागो दिवंक आमी आमच्या जिवितान देवाक मानता तें करूंक आमी आयतें जावंक आमी आमच्या जिवितान आमचें समर्पण मारे भाशेन सदांच देवाक करूंक आमी आयतें आसूंक मारिया आमकां उलो करता तर भयणी बाबनो असले विस्वासीपण आमच्या जिवितांतल्यान दर दिसा आमी जिवंक आमी वावरुया मारिया आपल्या जिवितांतल्यान एक भाशेन विस्वासी जाली विस्वासी देवा सोबे विस्वासी आपल्या कुटुंबांत विस्वासी आपल्या कार्यांत आमच्या जिवितान हेंच करूंक आमकांय मारयेक फुडें घालून देवाचो आदार आनी कृपा हे भेटेंत आमी मागुया हे वेळार आमचो भावार्थ आमच्या काळसा मनान बाळगून सगळे ओथ आमचो भावार्थाचो आवाज करून आमी सोत मानता उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक सगळ्यान पृथ्वीच्या रचनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो आंकवार मारिथाय जल्मलो पोसपरात खाल ताणें कुर्स सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो पेलो ताका पिलो तो पेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या आवज्यान बसला तुयतांची बेळा बेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणे कुडीचें जियोतपण ससाचें जिवीत आमेन. आनी ह्या बाबार्थान आमचे जोणेकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगळ्या आयदनिकांनी आपले पद्दतीची सेवा विस्वाशीपणान करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे संदेशकारां आनी आमी भुरग्यांनी देवाच्या मोगान आनी विस्वासान आमचें जिवीत जियोंक देवाचे वळखीन 2 दिसां वाडोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. लग्न संस्कार घेताल्यांनी आपल्या सांगात्याक विस्वासी रावून क्रिस्ती तत्वांक आनी जबाबदारीन आपल्या विस्वासान जिवितांतल्यान साक्षी दिल्या पुरो म्हूण मारेच्या विणोनेन बापा लागीं मागुया. आयच्या दिसा नव्यान भेटयताल्या आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी आपली जबाबदारी विस्वाशीपणान करूंक आनी हे परी देवाचे बागेन परमोलीत फुलां फोलां जावं बापाचो आदार मागुया. बोदळ बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजो विस्वाशी मोग आमकां सोणेकल्याक आमचें कार्य विस्वाशीपणान पाळूंक आमकां ओडटा. हेंच आमच्या जिवितान आमी जियोंक आमकां किरीत कृपेन बोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत गावया कितें घालताय त्या उंड्यान आंग C21 पान 37. कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते कासी यानी बाबाच्या हातान कितें वेतीक दवरता त्या उंड्यान कितें घालताय ते कासी यानी बाबाच्या हातान कितें वेतीक दवरता मोसो आत्मा आनी कूड मोचें काळीज आनी मन मोसो संतोष आनी सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक.
जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वयशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व बेताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जणकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता भोगो सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार, vola tuja vojvova. O sorgi tuka soj, 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 soj. Sorvesporaci navi, Yeta taka soy soy, o soy tuka soy soy, soy soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरणाचो सुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataso good purgatoria. Sumiaci tuce moroni somorota, tuce buonci vaporami purgota, tuce era camia treta. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नडे आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेन बांदिल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज हे देवाक दिन वाचून बलिदान बेडयता रेशा आनी रेशा फेर्नांडीस तांचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल. मानवल सांबाळटात आमची इंद्रधनुची भुरगीं डॉमिनीक, जोएल्डी, साविया, लुसिया, एलिस्टन, सेविल्डा आनी स्विझर तांचेरूय कितें आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोथी, बागेन झुजे वाज, बागेन फ्रांसीस शावेर, पदवाचो बागेन दांतन, बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान वड्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणे पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान नोंद रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान घेवंक वेताना आनी ताका आमच्या जिविताचो मास कोत्ताना आमी गीत गावया. दुलोब जेजू मोगाल उदार अंक D8 पान 51. Dulob Jezu mogal udar itlo mowal istramco amci soshi disrat rauta amka samal soloita taci bogor ekonasa sopun priti kotoro Ablo sangat amka dita Vato devik mogaso Ablo sangat amka dita Vato devik mogaso Kaglutaci kedi voti Korsanitso doriato Wycikot miał, citun dota, a pliac ropta na lojta. Papak dita, taka vopu, kurpi nestane tojta. A pliac rop mas, tanka kaun, tanci lagi eksata. Aplis rokmas, tanka kavu, tanci lagi hexada. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादू शिकयलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान कोच्च्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज पयल्या दिसाची नोवेनाची मांडावळ केल्या त्या आमच्या क्रिसमसच्या भुरग्यांक डॉमिनिक, जोवेल, डी, साविया, लुसिया, एलिस्टन, शरिल्डा आनी सुइसल हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. सोमार दिसा सकाळीं आनी सांजे येवन इगोजीच्या फुडल्यान सफाई करतल्या बाय लुट्स, प्रातिल्दा, गंगा, मार्सल, जॉन आनी मायकल हांकां आमचे दिनवास. तुमी उदार मनान हो बरो वावर केल्ल्या पासून आमी तुमचे आभार मानता. मिलाग्र सायबिणी,
मायन तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. इगोर्जेच्या सर भोंवती आनी सिमितेरींत तोंड काडूंक आनी सफाई करूंक आदार कोतेल्या बाबा डॉमिनिक, बाबा अगुस्तीन, प्रेस्टन, ग्लॅडविन आनी बाय आलिशा एशलिया हांकां आमचे दिनवास. तुमी बरे मनान केल्लो वावर पवित्र सभे पासत आमी मानून घेता. तुमचेर आनी तुमचे फॅमिलीचेर देवाचो आशीर्वाद मागता. सायबीण मांची मुर्ती, सायबिणीचें स्टँड आनी सायबिणीक जी फुलां घातल्यांत ती आमकां भेटयल्यांत जेरोनिमो कोसालो आनी फ्लाविया आनी तांचे फॅमिलीन तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सायबीण मायन तांचेर आशीर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. फाल्यां नोवेनाचो दुसरो दीस. विशय आसा देवाचे भाग्यवंत आंकवार मारिया फळ सोंसणीकायेचें. फाल्यांचे नोवेनाचे मीस सांजे 5 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवकार. आमचे मायेचेर विस्वास दवरून तिकाय आमी मान दिवन घरा वेताना शेवटाक गीत गावया. बो मोगाल माय. आंक T12 पान 207. Bom mogar mai, amci dai turau, ursa kata, soda stupau. Bom mogar mai, amci dai turau, ursa kata, soda stupau. Mai kakutici, mai mogaci. Mai so shegulani bolele, mai kakutici, mai mogaci, mai so shegulani.